पावलार हो जो आम्ही आज मल्टी स्पेशालिटी कॅम्प केल्लो आसा. त्या कॅम्पात आमचे सकाळच्यान सुरू आसा. तुम्ही पळयला आसतलो खूप प्रतिसाद आसा. 200च्या वयर ऑलरेडी हे लागले आसा. या कॅम्पाची खासियत म्हणजे आमच्याकडे हांगा ऑफ्थॅल्मॉलॉजीची फूल टीम आसा. डेंटिस्ट MBS डॉक्टर सुप्रिया शेट्टी आसा. आमच्याकडे फिजिशियन डॉक्टर हॉटेल्सिया पेरेरा आसा. स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजल गावस आसा. आमच्याकडे ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर क्रिस्टिना आसा. असे प्रत्येक ब्रांचाचे आमचे MD MS गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गावचेकर आसा. आणि बाकीची फूल असोसिएट टीम आमच्या RMOज आसा. आमचे हे आणि ह्या सगळ्या लोकांक जे तांकां फ्री शुगर चेकअप आणि जे दोळ्याचे पेशंट आसा खास करून जांकां मिडी जे लोक आसा तांकां आमी फ्री ग्लासीस दितले. जांकां कॅट्रॅक्ट आसा तांकां फ्री कॅट्रॅक्ट सर्जरी करतले आणि ही सर्जरी विल बी स्पॉन्सर्ड बाय आमचे विजन हॉस्पिटल हांव करतलो. आणि आम्ही जो सगळो जो कॅम्प केला तो एकदम ऑर्गनायज आसा. हांव खरेंच आमच्या हेडमास्टराचे अभिनंदन त्याचे फूल टिचरीचे करता. त्यांचे 23चे 23 टिचर आज प्रेझेंट आसा ह्या कॅम्पाक. तांच्यांनी नुसतो तांकां करपाक जाय म्हणून कॅम्प करूंक ना तर तो ऑर्गनायज करून गांवांतल्या प्रत्येक लोकां पर्यंत बेनिफीट पावपाक जाय. ह्या कॅम्पाक जांकां तांकां मेडिसीन एडवायस केली ती मेडिसिनय विजन हॉस्पिटल फ्री दिता. सो त्यामुळे तो नक्कीच बरो जाल्लो आसा. स्कुलाचे मॅनेज अंडर PMC आम्ही मेडिकल कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा आणि सराची डॉक्टर चंद्रकांत शेटे हांणी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. ताका लागून कॅम्प बरे तरेन जाल्लो आसा.